आज पोस्टल जॉब आयल्या. स्पीकर सर, 76 पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आज आयल्या. आयचो पेपर हो, फ्रंट पेज. हे 76 पोस्ट ते म्हणतात की विल पोस्टल जॉब्स विल गो ऑन स्टँड चान्स टू स्टॅम्प देअर प्लेस. स्पीकर सर, हे डबल इंजिन सरकारान सांगिल्लें की आमी आमचे गोवा सर्कल करतले म्हणून. आनी डबल इंजिन सरकार आसा. आतां मेरेन आमी महाराष्ट्र सर्कलान आसा. सो गोंयचे पोस्ट जे आहा ते महाराष्ट्राचे लोक घेतात. मागीर तांकां कळना इजोर्सी म्हणटा कितें, ओ कुर्का म्हणटा कितें, ओ काणकां म्हणटा कितें. ते घुस्पतात आनी ते काडटात आनी आपल्याक ट्रान्सफर मागतात बॅक टू महाराष्ट्रा. सो जाता कितें स्पीकर सर, ओ ते सोडटात जॉब. कोंतान गोंयकाराक जॉब मेळना. सो गोंयकाराक जॉब मेळटलो जाल्यार कितें करचें पडलें स्पीकर सर? एक इंडिपेंडंट गोवा पोस्टल सर्कल म्हणटा जावपाक जाय. हो इशू हित रक्षण मंच म्हणटा तांणी घेतिल्लो. तुजो गोवा केन आतां रोलंड मार्टिन्स घेत आहा आनी हे गिलेर मालमेत म्हणटा ताणें हो इन डेप्थ आज इशू गोवानाचेर बरयलेलो आहा. स्पीकर सर, हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन हे डबल इंजिनाचो पावर आतां दाखय. नाजाल्यार आमी जो निवडून धाडला पळय एमपीक ताका आमी प्रश्न घालूंक लायतात की बाबा हें जातलें काय म्हणून. ते टायम जालो ताजो सोंपलो म्हाका खबर ना. नाजाल्यार आमी वी विल आस्क हिम एटलिस्ट विचार म्हणून की गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान कितें आयलां काय म्हण तुका इंडिपेंडंट गोवा सर्कल करपाक. आतां तें करचें पडलें आमी. इफ वी डोंट गेट अश्युरन्सीस वील हॅव टू डू दॅट.